की ह्या 7-8 दिसांत धुवाधार पावस म्हणजे भरपूर जोरदार असो पावस जाल्लो आसा आणि त्यामुळे आमचे धरणां जी आसा पळय न्ही ताजी उदक जी उदकाची पातळी आसा ती समाधानकारक आसा. उदाहरणार्थ सालावली जी आसा पळय न्ही थंय जवळ जवळ 31 मिटर लेवल आसा. अंजुने आसा पळय न्ही थंय 63 आसा आनीक मैसाळ जी आसा पळय न्ही तें 19.6 अशें दोन तिनूय धरणांनी उदक तशें लेवल उदकाचें बरें आसा. इतलेंच जालां कितें की उदकाची टर्बिडिटी जी आसा पळय न्ही ती टर्बिडिटी मातशी वाडल्या, मातशी म्हणजे बरीच वाडल्या आनी त्यामुळे एकदम लोकांक साफ उदक जें आसा पळय न्ही स्वच्छ उदक जें आसा पळय न्ही तें मातशें अशें सेटल जातरी जावंक शकता. म्हणटरी लोकांनी मातशी काळजी घेवची पडटली. आमकां सादारणशें 700 ml उदक लागता सगळे गोंयकारांक पिवपा खातीर, म्हणजे घरांत वापरपा संबंद न्ही किंवा इंडस्ट्री वापरपा संबंद न्ही. हें जवळ जवळ 700 ml उदक लागता, 700-750 सुमार. हांवें जो अभ्यास केल्लो आसा त्या प्रमाणे आनी सादारणशें 200-300 ml उदक आमकां फुडल्या वर्सा बी लागतलें. फुडलीं 1-2 वर्सां 3 वर्सां 200 ते 300 ml उदक आमकां मायज लागतलें. आतां ह्या उदकाची सप्लाय WR डिपार्टमेंट करूंक शकतले. फक्त कितलें कितें की PW डिपार्टमेंट जें आसा तांणी पळोवचें पडटलें की तांचे ट्रिटमेंट प्लांट्स जे आसा पळय ते कितले बेगीन कंप्लीट जातात.